गोवा डेरीची तातूंत सांगलें की आमी वर्करांक काडटले. आतां हे जे वर्कर आसात जवळ जवळ 32 वर्कर कन्फर्म केल्ले आसा, म्हाज्या इंडियनान कन्फर्म केल्ले आसा. आमी डिस्प्यूट रेज केली बिफोर एसिस्टंट लेबर कमिशनर फोंडे, आनी ते वर्कर जवळ जवळ गेली 7, 8, 10, 12 वर्सां काम करतात आनी थंय वॅकन्सी आसा. तांकां जर काडले जाल्यार ताका रिटायरमेंट हो इश्यू येतलो. गोवा डेरी डबघाई वचपाक आनी ती चलोवपाक आमकां कोणी शिकोवपाक गरज ना. ती आमकां डायरेक्टर म्हण निवडून दिले आहाय फार्मरांनी आनी ती चलोवपाक आमी सक्षम आहाय. जेन्ना एक कामगार घेयले ते सारके प्रोसिजरान ना. हांव सदां सांगता, प्रोसिजरान जे कामगार घेयले आसाय तांकां आमी केन्नाच हात लावपा नाय आनी तांकां आमी कसलेच त्रास नाय. ते वेवस्थीत काम करताय आनी डेरी सांबाळपा हे कामगारांनाच आमकां सपोर्ट आहा. कामगारां विरुद्ध आमी केन्ना वयचे नाय. जे कामगार डेरींक घेयले आसाय ते वेवस्थीत काम करताय, पूण हे जर एक्स्ट्रा स्टाफ आसा, कामगार आसाय, तांकां आमी एक मिनीट सुद्दां तांकां सायडीन उलोवपा ना किंवा सपोर्ट करपा ना. जर कामगार चड एक्स्ट्रा जाले तेन्ना डेरी लॉसान वयतली आनी सद्या डेरी ही लॉसान आसा ही सगळ्यांक खबर आसा. एक्स्ट्रा जे स्टाफ गेले आहाय तर ते नोकर भरती जी केला ती वेवस्थीत जी रितीन जर केल्ली जाल्यार तेंचेर कोण एक्शन घेवंक शकनासलो. आतां प्रश्न आसता तो आंदोलन करता म्हणटा, कितें करता म्हणटा, तेचो तो प्रश्न तो पळोवन घेवं. जो हांव ताका सरळ सांगूंक सोदतां की जे कामगार आमी काडपा सोदताय किंवा एक्शन घेवपा सोदताय ते लिगल नाय.